साबार बातम्यो आमच्या रिपोर्टरांनी आमच्या कडेन धाडिल्ल्यो आसात। आयज गोंयांत कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले गोंय हे शांतीप्रिय राज्य जावन आसा। रिपोर्टर आमचे कडेन खबरी हाडीत आसता, ज्या कडेन न्यू न्यूज येत असतात। चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली। दोन ग्रूप आसा, त्या ग्रुपांनी सांगले की आमचो जो वाद आसलो तो सुटलो। वेगवेगळ्या मतदारसंघांत प्रचार सुरू आसा। त्या गोंयांत क्रायम रेट वाडला। ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो। गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटिन पळोवपाक विसरूं नाका। पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम बुलेटिनान तुमकां सगळ्यांक येवकार। आयज दिसभरात खंयच्यो बातम्यो जाल्यात ताचो आमी एक बारीकसो आढावो घेवया। सगळ्यांत पयलीं आमी या आमचो डेस्क इंचार्ज सुशांत गावस हाजे कडेन। प्रेरणा दिसा निमतान आयज फोंडेच्या राजीव गांधी कला मंदिरात एक खासा कार्यावळ आयोजीत केल्ली आनी ते निमतान गोविंद गावडेन सरकाराक एक इशारो दिल्लो आसा। फाटल्या जायत्या सरकारांनी आदिवासी समाजाचो फकत वापर केल्लो आसा। फुडल्या प्रेरणा दिसा मेरेन आदिवासी समाजाच्यो सगळ्यो मागण्यो जायनात जाल्यार आनीक एका संघर्षाची तयारी दवरात अशी शिटकावणी मंत्री गोविंद गावडेन दिल्ली आसा। इतले प्रेरणा दीस मनयले पूण कांयच फायदो ना। आमच्यो मागण्यो अजुनूय तश्योच पडून आसात। ह्यो सगळ्यो न्यायी मागण्यो आसात, घटनात्मक मागण्यो आसात, त्यो तुमकां मान्य करपाक जायनात जाल्यार जे सरकारी आदिवासी कल्याण खात्याचे अधिकारी आसात तांच्यांनी घरा बसचे अशें तांणी म्हटलें। आदिवासी खात्याच्या अधिकाऱ्यां बरोबरच मंत्री गोविंद गावडेन सरकाराचेर फोग काडिल्लो आसा। दुसरे वटेन हेच निमतान प्रेरणा दिसा निमतान जो सभापती आसा रमेश तवडकार ताणें काणकोणा संकल्प दीस म्हणून एक वेगळी कार्यावळ आयोजीत केल्ली। आदिवासी समाजाचे हे दोन फुडारी एका माचयेर अजून मेरेन दिसिल्ले ना। हांच्या मदीं कितें कुफुसांव आसा तें कळपाक मार्ग ना। सो हाजो जो नियाळ आसा जो आदिवासी समाजानच घेवचो। दुसरी एक म्हत्वाची अपडेट जी आसा जो मडगांवचो मास्टर प्लान ताचो जो आराखडो आसा तो एक घोटाळो आशिल्ल्याचो आरोप शॅडो कावन्सिलाचो निमंत्रक सावयो कुतिनून केल्लो आसा। ह्यो दोनूय सविस्तर बातम्यो तुमकां पळोवपाक मेळटल्यो 7च्या बुलेटिनान। सुशांतान आमकां दोन महत्वाच्यो अपडेट्स दिल्ल्यो आसा, त्यो मुजरत तुमी 7च्या बुलेटिनाक विस्तारान पळोवच्यो। आतां आमी वचुया आमचे रिपोर्टर वर्षा कडेन। समिधा, आयज जी म्हत्वाची बातमी जी आसा ती पणजेंतली म्हटल्यार आमकां सगळ्यांकूच खबर आसा की पणजे ही स्मार्ट सिटी करपाची आसा आनी तेजें जे काम आसा तें चालूच आसा आनी स्मार्ट सिटीच्या नांवान रस्ते जे आसा सगळे कडेन फोडून दवरल्या आनी स्मार्ट रस्ते करतात, स्मार्ट बस स्टॉप करतात जाल्यार सगळ्यात म्हत्वाचो प्रश्न जो उपरासता तो म्हटल्यार पणजेचे जे फीश मार्केट आसा ते फाटले साबार वर्सां सावन तशेंच आसा। जेन्ना पावस पडटा तेन्ना थंय गळटी लागलेली आसता। मागीर आतां जर पळयत जाल्यार सगळी कडेन हळशीकसाण म्हणजे थंय आमकां दिश्टी पडटा। जाल्यार हे जे आसा स्मार्ट सिटी करपाच्या नांवान खंय तरी जे फीश मार्केट आसा ताचेर दुर्लक्ष जाता काय कितें सरकाराचो अशें सुद्दां दिश्टी पडटा। आनी जेन्ना आमी लोकां कडेन उलयले तेन्ना लोकांचें अशें म्हणणें आसा की डेली थंयसर जे आसा ते म्हणजे नितळसाण दवरिनाशिल्ल्या कारणान सगळे जे डेली आमी इतले सकाळी फुडें नुस्तें व्हरपाक येतात आनी त्याच म्हणजे हळशीकसाणांतल्यान आमकां ते जे नुस्तें आसा ते व्हरचें पडटा। कारण म्हळ्यार थंयसर क्लीन दवरिनात जाल्यार लोकांची अशी मागणी आसा की तांच्यांनी डेली थंयसर क्लीन करपाक जाय आनी म्हणजे पावसान सुद्दां थंयसर जी गळटी लागता तेका सुद्दां ते म्हणजे दुरुस्ती करपाची खंय तरी गरज आसा। आनी स्मार्ट सिटी तुमी पणजी आमची राजधानी करातूच जाल्यार फक्त रस्ते किंवा बस स्टॉप किंवा आनीक ज्यो गजाली तेच करूं नाका जाल्यार आमचे जे खावपाचे म्हणजे आमी जेन्ना गोंयकार म्हटल्या उपरांत आमी नुस्तें पयलीं म्हणटात जाल्यार नुस्तें मार्केट जे आसा ते ताचेर सुद्दां सरकारान लक्ष दिवचो आनी लोकांची मागणी आसा की बेगिनात बेगीन ते सुद्दां म्हणजे क्लीन करून सगळ्या लोकांक भायर जे लोक सुद्दां बसतात तांकां सुद्दां म्हणजे भायर लोक बसल्या कारणान थंयसर सगळी म्हणजे येरादारीची सुद्दां म्हणजे गर्दी जाता थंयसर आनी लोकांक म्हणजे गाडयो घेवन वचपाक सुद्दां मेळना। तो धुल्लो जो आसा तो सुद्दां नुस्तेकाचेर बसता जाल्यार सगळ्याचेर हाचेर लक्ष दवरचो आनी ही जी न्यूज आसा ती तुमकां 7 PM बुलेटिनान पळोवपाक मेळटली। वर्षानूय आमकां महत्वाची अपडेट दिल्ली आसा। आनीक एक अपडेट म्हणजे म्हापशेच्या कुचेले वाठारांत एका शेतान फाटले 2 दीस जाले एक म्हस जी आसा ते गंभीर जखमी अवस्थेन पडिल्ली आसा। कोणूच तिची दखल घेना। तिजो जो धनी आसा ताकाय बी कांयच पडून गेलें ना आनी हाका लागून थळावे जे आसा तांणी तिडक उक्तायल्ली आसा। ताका जर पोसपाक जमना जाल्यार ताणें सांगचें पूण तिका ह्या अवस्थेत थंय दवरचें न्हय, तिचेर बेगोबेग उपचार करचे म्हणून थळाव्यांची मागणी आसा। फुडें आमी या आमचे न्यूज एंकर दिप्ती कडेन।
सविधा गोंयांत 2 लोकसभा सिटां खातीर 7 मेक वेंचणूक जाल्ली आनी आतां जी उमळशीक सगळ्यांक लागल्या ती म्हळ्यार मतमेजणेची 4 जुनाची आनी येता त्या 4 जुनाक पणजे तशेंच मडगांव ह्या 2 केंद्रांनी मतमेजणी जातली. सो दनपार मेरेन दोनूय सिटांचो निकाल येतलो अशी म्हायती जी आसा ती मुख्य वेंचणूक अधिकारी रमेश वर्मा हांणी दिल्ली आसा. आनी एक म्हत्वाची अपडेट म्हळ्यार सद्या राज्यांत सगळे कडेन भुंयगत वीज केबलिंगाचें काम चालू आसा आनी आज फाटभुंयेर वता वता थंय पायपलायनी फुट्टात. तशेंच वाळपय केरी धनगर वाड्यार परत एकूच पायपलायन फुट्टा आनी ही दुरुस्त करून लेगीत ती पायपलायन कारण ती दुरुस्त केल्या उपरांत फक्त माती घालून पुरयल्ल्या कारणान थंय येरादारी यो वच करून ती परत तिचेर दबाव येवन ती पायपलायन फुट्टा. देखून हाची सारकी कोणते अधिकारी आसात तांणी सारकी दुरुस्त करून हो जो प्रॉब्लेम आसा तो सॉल्व करपाची मागणी केल्ली आसा. आता सगळे जाण आतुरतायेन वाट पळयता ती म्हणल्यार 4 जुनाची त्या दिसा मतमेजणी जावपाची आसा. दोनूय सिटांचे निकाल जे आसा दनपार मेरेन जाहीर जातले अशें मुख्य वेंचणूक अधिकारी रमेश वर्मा हांणी म्हायती दिल्ली आसा. फुडें आमी या आमचे न्यूज एंकर संजना कडेन. 1 जून सावन नुस्त्यांचो ब्रिडींग सिजन चालू जावपाचो आसा. हे निमतान कोस्टल बेल्टान जे राज्य आसा तांचेर 1 जून सावन नुस्तेमारीचेर बंदी आसतली. हे खातीर नुस्तेमारी खात्यान ही बंदी बरे तरेन लागू करपा खातीर संबंदीत मामलेदाराक नुस्तेमारी जेट्टी आनी डिझल पंप सील करपाचे आदेश दिल्यात. अशें आमकां शर्मिला मोंतेरो हिणें गोमंतक टीव्ही कडेन उलयतना सांगलें. नुस्तेमारी बंदीचेर गोंयांत उल्लंघन जावचें न्हय म्हूण सुपरवायझरांक लेगीत दर्यांचेर नदर दवरपाक सांगिल्लें आसा. पयलीं तेंपार ह्या काळान नुस्तें फ्रेश मेळनासलें पण आतां वेगवेगळी टॅक्नोलॉजीस आयिल्ल्या कारणान तें नुस्तें फ्रीज करून दवरता आनी तें नुस्तें आमकां मेळटा. म्हणटकून खाऱ्या नुस्त्याची मागणी कमी जाल्ल्याचें तिणें ह्या वेळार सांगलें. ही सविस्तर बातमी साताच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनान पळोवची. तर आता 1 जुनाच्यान वर्सुकी नुस्तेमारी बंदी जी आसा ती लागू जातली पण आता जायते टॅक्नोलॉजीज आयिल्ले आसा. नुस्तें जें आसा तें फ्रिजान स्टोर करून उपरांत विकपाक व्हरतले आनी हाका लागून आमकां त्या काळान सुद्दां लोकांक फ्रेश नुस्तें मेळटलें. हाका लागून खाऱ्या नुस्त्याचेर मातसो लोक मातशे कमी डिमांड करतले. तर फुडें आमी वचुया आमचे सब एडिटर उत्तेजा कडेन. आतां फाटले कितले दीस जाले आडवळे पावस पडटा आनी त्या आडवळ्या पावसान ते एक वादळ जाल्लें हांगा नावेले सांकळे आनी तेजो धपको जो आसा तो मेस्ते वाडा कातरवाडा आनी पाऊलवाडा ह्या नावेलीच्या वाड्यांचे कांय वाड्यांचेर बशिल्लो आनी ते लोकांचे घरे आनी घराचे पत्रे आनी तेंचे कांय लुकसाणी जाली. ताची आयज मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी पळोवणी केली आनी जे लोकांक जे नुकसाण जालें तांकां चडांत चड लुकसाण भरपाय दिवपाचो यत्न करतले म्हूण मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी आश्वासन दिल्लेलें आसा. ही जी बातमी आसा तुमकां ती आयच्या साताच्या बुलेटिनाक पळोवपाक मेळ्ळी आसा. सांखळेच्या नावेली वाठारांत चक्रीवादळाक लागून जे इफेक्ट जाले लोकांक आतां मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी पळोवणी केली आनी तांकां लुकसाण भरपाय दिवपाचो यत्न करतले अशें तांणी सांगिल्लें आसा. तर ह्यो ज्यो बातम्यो आमकां सब एडिटर्सांनी तुमकां सांगिल्ल्यो आसात त्यो तुमकां थोडक्यान सांगल्यात. विस्तारान तुमी 7 PM गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक मुजरत पळोवच्यो. तशेंच आमचे 8:30 वरांचेर टॉप 25 लायव्ह पळोवपाक विसरूं नाकात आनी पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. कॅमेरामॅन हर्ष सयत हांव समिधा कुंकळकार. साबार बातम्यो आमच्या रिपोर्टरांनी आमच्या कडेन धाडिल्ल्यो आसात. आयज गोंयांत कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें गोंय हें शांतीप्रिय राज्य जावन आसा. रिपोर्टर आमचे कडेन खबरी हाडीत आसता ज्या कडेन न्यूज येत असतात. चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली. जो ग्रूप आसा त्या ग्रुपांनी सांगलें की आमचो जो वाद आसलो तो सुटलो. वेगवेगळ्या मतदारसंघांत प्रचार सुरू आसा. त्या गोंयांत क्रायम रेट वाडला. ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो. गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटिन पळोवपाक विसरूं नाका. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.